तळे दुर्भाट हांगासर नजरुद्दीन तंदूर हांच्या घराक उजो लागलो। घरातले चडशे सामान उज्यात जळून गोबर जाले। रातच्या 12 वरांचेर शॉर्ट सर्किट जावन घराक उजो पेटलो म्हणपाचो अदमास आसा। आरडीएक्स खातीर फोंडेच्यान वेदिता प्रभू। नजरुद्दीन तंदूर हेजें घर काल तेज्या घराक शॉर्ट सर्किट जालें 12 सुमार 12 12:30 दरम्यान। त्यांचो रमजान सद्या म्हयनो चालू आसा न्ही फास्टिंगाचो, तेन्ना अकस्मात शॉर्ट सर्किट जालें आनी सगळें घर सगळें जाळून सामकें खाक जालें। कोणें फायर ब्रिगेडी फोन केलो, फायर ब्रिगेड बेगीन पावना हांगा, म्हणजे 1 वर लेट जालो। जर फायर ब्रिगेड समज बेगीन पावलें जाल्यार तेगेलें अर्दें तरी घर वाचतलें आशिल्लें। तेगेलें बावड्या सगळें आतां नुकसान पळयत न्ही, सगळ्यो वस्तू काबार जाल्ले। फर्निचर आशिल्लें 50 लाखाचें, बाकीचें भांगर आनी कितें आशिल्लें सगळें, कपडे आशिल्ले सगळें काबार जाल्लें आसा। तेन्ना हांव सरकारा कडेन एकूच मागणी करता की ताका कितें मदत करची, आनी तेंगेली सगळी फॅमिली सुद्दां आतां डिस्टर्ब जाल्ली आसा। तेन्ना सरकारान तेंचेर मातशें लक्ष दवरून सगळें सर्वे करून तांकां हेल्प करचो हीच म्हाजी। कितलेशे टोटल लॉस अशें जालें आसतलें? टोटल 70 लाख जालां आसतलें, कित्याक फुल्ल ताणें वयर इंटेरियर बेडरूम बरें सामकें VIP केल्लें। कामूय तो म्हाका दिसता फर्निचराचेच करतालो। हय, सकयल तें काम चालू आशिल्लें। आतां आनी कितले लोक रावताले भितर घरान? तेगेली एक मिसेस, एक चलो आनी एक चली रावताली। सो आतां सद्या कोण ना म्हणटा हांगासर म्हणटा ती? आतां सगळी तेंचो तो हांगा शेजारी आसा, तो जावंय आसा, जावयागेर आसा, आनी तेजो मालक आसा न्ही नजरुद्दीन। कितली अशी लेट पावली फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड एक वर लेट पावले अशें आमचे नागरीक म्हणटा।